वास्कोच्या टिळक मैदानाचेर सगळी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, मात आमी फकत आवश्यक आयडी कार्ड दिवन टिळक मैदान वापरपाक परवानगी दिवपाक शकता, पूण संबंधितान साधन सुविधांची जतनाय घेवची पडटली अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें। वर्साचे फकत 30 दीस वापरांत वास्कोचे टिळक मैदान उरिल्ले 335 दीस हे मैदान वापरपाक कित्याक दिना म्हूण वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान विधानसभेत मांडिल्ल्या प्रश्नाक मंत्र्यान जाप दिली। मंत्री स्वता एक स्पोर्ट्स पर्सन आसा आनी आज हे तांणी जे आन्सर दिला ताजे प्रमाणे पळोवपाक गेले जाल्यार 365 दिसांतले अरावंड 30 दीस हो ग्रावंड एवरेज ऑन एन एवरेज यूज जाला अशें हें जाता। स्पीकर सर, जेन्ना आज गव्हर्मेंट येदो मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता ताजे हेतू कितें आसता की ताजो बेनिफीट पयलो म्हणटा तो सगळ्यान प्रायोरिटी वायज गोंयकारांक मेळचो आनी मॅचीजूय जावच्यो, नॅशनल मॅचीस जावच्यो, आमच्या भुरग्यांक ते पळोवपाक मेळच्यो, तांकां इन्स्पिरेशन मेळचें, हें सगळें आसा, पूण गोंयकारांकूय ताजो बेनिफीट जावचो हे सगळ्यान मोठो हेतू आसा। नाजाल्यार ग्रावंड आसून तिलक मैदाना सारकें तांकां यूज करपाक मेळना। सो म्हाका दिसता की खंय तरी सरकारान हाजेर गंभीर्यान विचार करपाक जाय आनी हा तिलक मैदान आमी 30 दीस यूज करता जाल्यार ताजे इतलो मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून 330 दीस तो खाली उरता। सो तो खाली कित्याक उरचो, तो वायट एलिफंट जावपाक ना। आनी त्या खातीर म्हजें सगळ्यान पयली डिमांड आसा की हें जें आसा हें आमच्या गोंयकारां खातीर ओपन आसचें। म्हाकाय दिसता की आमची गोंयची भुरगीं जीं आसात तीं भुरगीं खेळून सवरून आपले हेल्थाची पयलू काळजी घेवपाक जाय, तातूंत आमी तंतोतंत आमी 100% एग्री करता, परंतु फुडाकार घेणारो आसपाक जाय। आनी हो जो आमचें मैदान जें आसा स्पीकर सर, तें मैदान इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ताजे प्रमाणे सगळे कांय गोश्टी फॅसिलिटी थंय आमी अवेलेबल करून दिल्ले आसात। आनी हो जें मैदान जें आसा तें मैदान फक्त फुटबॉल खेळा खातीर आज त्या तरेची जी फॅसिलिटी अवेलेबल करून आमी दिल्ले आसात। आदरणीय आमदारान जर फुडाकार घेतलो म्हणून जायना, ताजे मेंटेनन्स, कारण आज आमी बरेचशा संपूर्ण गोंयान ज्या वेळाचेर आमी एक नजर मारता अशे तरेचे आमचे कॉम्प्लेक्साचे भायर विविध ग्राउंड्स आसात, त्या ग्राउंडाचेर आमी जर उगडे जर दवरले जाल्यार तातूंत तर जी परिस्थिती कशी निर्माण जाल्ली आसा ही आमी स्वताच्या उगड्या दोळ्यांनी आमी पळयलेली आसा। म्हणजे जबाबदारी जो पर्यंत घेणारो ना तो पर्यंत स्पीकर सर ही सगळी मागणी जी आसा ती आमी तशी कन्सिडर करपाकूच शकना। आमदारान ते जबाबदारी त्या ग्राउंडाची घेवची, ताजे खातीर जो कोण येतलो ताका आमी स्पेसिफीक टायम सुद्दां जर तसो जसो आमी बाकीच्या ग्राउंडा खातीर दिल्लो आसा स्पीकर सर, तसो सुद्दां आमी एक टायम ताका दिवपाक शकतात 4:30 to 6:30 हेजे दरम्यान, पण तांचे आयडेंटिटी कार्ड सुद्दां तितलीच मॅन्डेटरी आसतली।